Class Aga, Saktanki Swagat Sangata. Again we meet. Tala Aji Maga Dilan session expansion of third expansion of Krishna Nala Mahavishnu. Tali te itimunu choka. Just Miguel Guru Aryansaga pray karta. First of all, aikotve. वै माताजी ऐकता वै. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमः आचार्यपादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगततमतय नगरगरं तरणे नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपावतमहं वन्दे श्रीगुरुं तारणं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. So welcome all. ಬಂಧು ಬಾಂಧವ ಸಗ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಳಿ ಐಚೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಗದಿಲ್ಲೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ತಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಸಗ ಸಕ್ತಾಂಕೆ ಮನ್ ಅಂಜಲ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ कोण म्हणून कळतवे अनम्यूट करून मी सांगूयात. फर्स्ट कोण सेकंड कोण म्हण अंजल्वे फर्स्ट अरुणोदय कशा विष्णू. हाँ यस. सेकंड गर्भोदय कशा. यस. थैंक यू. हरे बोल. ओके. तळगी हंगा एक्सपेन्शन थर्ड एक्सपेन्शन तेंदा स्टार्ट करताई. तळ आमका हे सगळं मस्त कड प्रमाणस हे थर्ड एक्सपेन्शन म्हणून मात्र न्ही महाविष्णू नारायण आला अवतारू तळी 3 अवतारस ते शुरू करता. सातव तंत्र म्हणून सांगून एक एन्शियंट हिंदू रिलीजियस टेक्स्टस तळी ताजेरी आमगे पंचरात्र विधी ते सगळं एक्सप्लेन केल्या. विष्णू पूजा कशी करताय नाजाल्यार टेम्पल पूजा कशी करताय ते सगळं सांगिल्लें बूक. तळे एन्शियंट हिंदू रिलीजियस बूक तो तळ सात्विक तंत्र ताजेर बरयल्या विष्णु तू 3 रूपाणि पुरुषाख्यानि यतो विदुः एकं तु महता सृष्टा द्वितीयं त्वअण्ड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते. ताजें सांगिल्लें ती म्हळ्यार हे भौतिक जावन आशिल्लें आमगेली प्रकृती ते प्रकृती ते अजे देव आले की ऊर्जा म्हणून सांगता न्ही नाल्यार एनर्जी म्हणून सांगता न्ही तळी लॉर्ड हे कृष्ण आले एनर्जी ताजे तुगून ताकाच डिफरंट अवतार आसा. तळी ते पुरुष अवतार ते सांगताय मेटीरियल क्रिएशना बगेक नाजाल्यार भौतिक जावन आशिल्लें ह्या प्रपंचा बगेक महाविष्णू येता. लॉर्ड कृष्णा प्लेनरी एक्सपेन्शन. लॉर्ड कृष्णाज एक्सपेन्शन तो तांतू तुकून तागेले एक्सपेन्शन तागेले एनर्जी काणू तो अवतार पुरुष अवतार काडताय. तांतू महाविष्णू ही क्रिएट्स टोटल मेटीरियल एनर्जी. Then
मेटेरियल एनर्जीक महत्त्व म्हणून सांगत आहे. तर ते महत्व येता आनीक ते कोसल ओशियन नाजाल्यार कारणा उदक शाई म्हणून सांगत आहे त्या कारण उदगा कारणा जावन आशिल्ले समुद्र तळी ते समुद्रांतू येता आनीक ते महाविष्णू कितें करता एक श्वास काढलेले श्वास सोडता ते श्वास सोडून एक मस्त युनिवर्स मस्त प्रपंच देवालय देहांत भायर येता. अनेक अनेक म्हणून सांगल्यार आमकां इमॅजिन करूं जावनातील म्हणटा युनिवर्स देहांत तुकून येता आनीक तांतू तुकून एगेन ही एक्सपॅन्ड्स हे कारण उदकशाही विष्णू तुकून दुसरें तें एक्सपेन्शन जावन इति जाता गर्भोदकशाही तर ईच युनिवर्स नाजाल्यार एके प्रपंचांत भितर देव देमता आनी ते देव देवन एके युनिवर्स कवर करता. ही इज नॉन एज गर्भोदकशाही. गर्भोदकशाही म्हणसले ते युनिवर्साच्या अर्ध भितर उदक भरता. ते सांगत आहे ते म्हळ्यार देवालय हुम आमगेल हुमे म्हणटा न्ही देवाल हुम ते देवाल हुमेन तूं भरता आनीक ही इज लाईंग देर एगेन ही एक्सपॅन्ड्स अगेन आनीक तांतू तुकून दुसरे येता कोण क्षीरोदकशाही. क्षीरोदकशाही येता ते होल अंत तुकून तें एके ते क्रिएशन आवळारीची एके जन्मांतूय एके जिवात्माचे नाजाल्यार एके लिव्हिंग एंटायटी म्हणून सांगता एके जंतूचे नाजाल्यार एक्यांतूय जन्मांतूय देव चडटा. चतुर्रूप हे 4 हातांच्या रुपान चतुर्भुज रूप ताका क्षीरोदकशाही म्हणून सांगत आहे. एक्चुअली क्षीरोदकशाही खंय रब्बता म्हळ्यार श्वेतद्वीपारी मिल्क ओशन दुधाचो समुद्र आसा पालाळी म्हणून सांगता न्ही नाजाल्यार इट्स अ मिल्क ओशन म्हणून सांगता न्ही हांगा रब्बता तळी हांगा रब्बना पडे सगळं देवी देवताक इतेंय तांचे लागीं मागू आसा जाल्यार नाजाल्यार इतेंय सांगू आसा जाल्यार महाविष्णू येता क्षीरोदकशाही विष्णू येता तांणी हें करता निमगीताई नाजाल्यार मागीताई तळी ईच एंड एवरी देवी देवता एके प्रॉब्लम सॉल्व करूकय तांचे कुटां राबूकय तांणी सांगिल्ल्याने हें करूकय सगळं यो क्षीरोदकशाही नारायण नाजाल्यार क्षीरोदकशाही विष्णू ही इज देर. तळी हे तिनी येता म्हळ्यार हे मेटेरियली जावन आशिल्ले एका क्रिएशना बगे हे मेटेरियल फॉर द मेटेरियल क्रिएशन लॉर्ड कृष्णा plenary expansion assume 3 Vishnus. Then the Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Mahavishnu or Karnagodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu and Kshirodakashayi Vishnu. Thirdly, and in third expansion, Kshirodakashayi Vishnu, he is entering each and every soul. I'm saying each and every body or not soul, each and every body or each and every even small atoms भितर मनीस जावो जंतू जावो पक्षी जावो नाजाल्यार उदकांतुले जीव जावो इत्यांतूय जाल्यार यो क्षीरोदकशाही तो सुपर सोल जावन सगळ्याक येता. बट आनीक मनीस कितें करताय तें सगळं मनशांक कळना. मनशां एन्जॉय करूं म्हूण लेखिताय
but actually real enjoyer and controller are these Vishnus. Controller and enjoy खर्च येंत परमात्मा रूपान अंतोस बट मनीषा तेका तांका रॉंग यें जानु तांका ते मन जायना क्षीरोदकशाही विष्णू ये सांगला म्हणटची तो आमचे कुटांस इत्याक म्हळ्यार थांगा तुकून उंचार तुकून मेळ्ळा ऑर्डर यो सोल नाल्यार यू जीव तो विसरलो तागेले ओरिजिनल पोजिशन तो विसरलो तळी तें ताका सांगून मनांक कोरका तूं एक्चुअली मिगेल सर्वेंट तूं मिगेल कायरीन ता कोरका नाजाल्यार मिगेल सर्वेंट म्हळ्यार तो विसरता तळी what he is so merciful no tali he is going and residing in the heart the slokas 15th chapter on yes sarvasya chaham hriti sannivishto matta smritir jnanam apohanam cha vedescha sarver ahameva vedyo वेदांतकृत वेद विदेव चाहम इति कितें सांगताय हांव सगळ्या जनालय सगळ्या जीव जंतू जीवी सगळ्या अंतुय हांव तांगेल्या हृदयांस आनीक तांकां उडगास करूंक हांव आनीक तांकां हांव ज्ञान दिता अरीव दिता तांकां उडगास दिता इंटेलिजन्स दिता नाजाल्यार रिमेंबरन्स दिता तांकां नॉलेज दिता ज्ञान दिता आनीक तांकां विसरूंकय हांव हेल्प करता तळी देव तें करता आमकां उडगास दिता आनीक आमकां नॉलेज दिता एट द सेम टायम आमगेले जन्माक विसरका म्हळ्यार नाका फॉरगेटफुलनेस तेवूय देव दिता ते इत्यादी दिता म्हणून आमकां मागीर उलोवं बाय ऑल द वेदास I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta. Vedanta and I am the knower of the Vedas. Maka Vedanta Kalta. Tali, he is there. Saggatache hardyantu. Jandu Jiva Jalacha Saggatache hardyantu. Kshirodakashai Vishnu her expansion. Devan expansion. Uttul merciful. इत्या बगे म्हण लागेन या श्लोकांतू व्यक्त जानु सांगताय मागीर एक श्लोकां सांगताय तें उपदृष्टांतू म्हणताच्या भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषो परा तें 13 चॅप्टरांत सांगता इतकी तो थंग बेसून साक्षी जाता विटनस विटनस जाता तुका सगळं करूंक हे जिवात्माक कोरचें सगळं करूंक तो परमिशन दिता तागेले आग्रह इत्तेत कुटुंब हृदयास तें सगळं करूंक तो परमिशन दिता तो विटनस जाता तो परमिट दिता तूं जाय जाल्यार तुका एन्जॉय करपा जाल्यार तूं एन्जॉय कर तुका मिज उडगास कोरका जाल्यार मिज उडगास कर नाजाल्यार म्हाका तूं भजीची कोरका जाल्यार तुका ते बगे सगळें तागे परमिशन दिता इतलें म्हळ्यार थांगा जिवाक एक स्मॉल इंडिपेंडन्स दिलें आसा सनय एक स्वातंत्र्य दिलें आसा अर्जुना लागीं सांगता न्हय भगवद्गीता सांगूचे म्हळ्यार हांव एक सगळें सांगीन तुका 18th चॅप्टरान सांगता हांव सगळें सांगीन कर्मयोग सांगिलो भक्ती योग सांगिलो ज्ञान योग तें जाणू आनीक तुगेले वॉट इज युअर विश हें तुगेले विश ती म्हण चोवनू तूं करी म्हण सांगता तथा कुरु नाजाल्यार तूं कितें म्हण यथेश्ट ती तथा कुरु तो तुका इतकी दिसता म्हळ्यार तुका करूया ते सनय एका स्वातंत्र्य दिता बट ह्यो जीव करता ते स्वातंत्र्य दिता देखून तो देवा विसर न्हू ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय
ते एन्जॉय करना पडे तो मोर भितर देवा विसरता म्हळ्यार देवूच ताका दिता विसरू आशिल्ल्याने देवाक दोनी हें करयात तुका एन्जॉय करका हांवें लायफ एन्जॉय करका हांवें तुका तें स्वातंत्र्य देव दिता तुका देवा भजूंक हांवें ते बगेकय देव तुका चान्स दिता तुगे विशीत म्हूण सांगल्यार ही इज देर इन युअर हार्ट परमात्मा तर तो क्षीरोदकशाय तें हें सगळें जाण जावन तुका देवाचेरी तुका दोनीचेर उडकी मारूं वचना दोनी मनशार पांय दवरल्यार तूं उदकां वतलो तावळी ती करता तुका एन्जॉय करका हांवें तुका एन्जॉय कर तुका मिगे पांय म्हण हांवें हांवें ते बगेक हांव तुका सत्संग करून दिता नाजाल्यार तुका हांव गुरूक बळयता तशी ताळी आमगे हरदां इतलें आसा तें सगळें देवाक कळटा आमी तेच कूड केल्लें तेच्चें केल्लें नाजाल्यार ही इज रजिस्टरींग एवरीथींग सो he is there he is resides there in everybody's heart तेंचा ह्यो श्लोक सांगिला and he is supporter he is not only enjoyer he is supporter and he is the supreme lord the person who resides inside our body is Kshirodakashayi super soul ताळी आमी मनाक कोरका म्हळ्यार आमी एके स्टेप दवरचे रे आमी कोणा दिकना माजरा मट दूद पिंचे वचून आमी ती करता जाल्यार ही इज अ विटनस ही इज द साक्षी ताळी आमी एके हें करचे म्हळ्यार आमी हें अर्थ केल्या पुरो देव आसता थांगा देव आमकां चयता आमी करचें तेट्ट नाजाल्यार आमी करचें रॉंग डीड्स ऑर हें रायट थिंग्स एवरीथींग आमी मनसाक्षी म्हूण सांगताय मनसाक्षी जावन साक्षी मनांतुली साक्षी मनक साक्षी ताळी ते मनसाक्षी जावन आसलेलो तो क्षीरोदकशाही आमी इतें जाल्यार ताजे लागी एगे इंट्युशन जरी आमकां दिसता रियली आमकां तगडो दिसा बसता कशी केल्यार नासतना तें तशी केल्यार हें तें रॉंग हें केल्यार तें रायट आसतना आमकां आमी तगडोल्यार आमी इतें करतना आमकां तें इंट्युशन येता म्हाका सगळ्यांगे तशी फील जावप आसा की ना म्हूण म्हाका म्हाका मस्त वेळार तशी फील जालें आसता अशी केल्यार हें रायट आसतना तें कोण सांगता फ्रॉम द इनसायड सो विथीन द हार्ट ही इज देयर ओके एंड विथाउट भायर तुकून आमकां सांगून दिता तें कशी सांगून दिता कोणाकय सांगून आतां हरदां भितर क्षीरोदकशाही विष्णू सांगता बट भायर तो सांगता भायर राबूनय सांगता तें कशी म्हूण सांगशाय कोणय सांगशाय सांगू तुवें from outside he is telling us through Bhagavad Gita through Vedas through Bhagavatam he is telling us I am the supreme you surrender me उतुल कड सांगता भगवत गीतेन तू हरदां भितर बसून क्षीरोदकशाही सांगता हरदां भायरय तो सांगता तोच सांगता भगवत गीते थोडा आमी वतना वाचना पडे वी कॅन रीड ऑल दीस थिंग ताळी हे आमी मनाक कोरका साक्षात बूक भगवत गीते रूप अवतार दिशेरी कृष्ण आशिल्लो अनावतार दिशेरी भागवत भगवत गीता हें तो सांगता तातूंत कांय व्यत्यास ना एके श्लोकूय आमी वाचना पडे तें कृष्णाचें आमगे मुखार बसून सांगता भागवतम वाचना पडे ही इज देयर आमी हरे कृष्णा महामंत्र करना पडे
he is there on our tongue. कृष्णा म्हणून सांगिना पडे कृष्णाने नामय साऊंडय रूपय व्यत्यास न आम्ही हरे कृष्णा मोहम्मद ऋतु ಒಳ ಸಂಗತಾಯಿ ತವಳಿ तो आमगे जिब्बेर बुन संगता आमगे जिब्बेरी ನಂಚತ. So he is so merciful. देव सांगता हांव नतिलवळ श्रीमद भागवताख्योयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे. प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि तथा मिम्मनांगुर्ग श्रीमद भागवतम भगवान itself. तळी भायर बेसूनय तो आमच्या सांगता भितर बेसूनय आमच्या सांगता. तो एक छान श्लोक सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहं. मागीर Kshirodakshai Vishnu is the commonly known as a part of Trinity. आम्ही त्रिमूर्ती तू सांगचे महेश्वर ब्रह्मा विष्णू महेश्वर म्हणून सांगचे तो विष्णूच Kshirodakshai Vishnu. He sustains the whole universe by his inconceivable potency. तगेलते एनर्जी नाल्यारी देवाली एनर्जी तो full expand जानो he is giving. When demigods are in trouble, Devi Devata, they approach him on the banks of the milk ocean and he offers prayers. Pusha Sukta, Nazalari, Tesala Sukta, Prarthana, Saga, Devi Devata, Tange Mukaruchunu, Manta. एके देवी देवता तंगेले ट्रबल भूमि देवी गेली हो मग भूमी भार जाता नय भागवता तू सग पाही बाही जगपत ये मम संगोनो श्लोक सगस तळी भूमी देवी वचून प्रार्थना करता तळ त्यांनी सगळं वचून प्रार्थना करता Kshirodakshai Vishnu. The Lord then responds to alleviate their troubles and promises them that he will appear in the world to destroy the demons and save the devotees. तळे अंगा एक युगांतू उतुलकी अवतार काढलो 24 अवतार येता न भागवतान सांगत आहे 24 अवतार्स केदांकी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत मागिरी परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तर एक केवळ री धर्माग चूती नाजलरी धर्म खाल्ला येना पडे अधर्मो येना पडे आव एक अवतार प्रहलाद रक्षण करूक नरसिंह येलो वामन अवतार येलो मागीर राम सगळं अवतार केदांकी तवळी हे सगळं तुगुनो अंतू तुगुनो येताय. मागीर एक्सपेन्शन म्हळाने अंतू तुकून मेळ्ळें म्हाका श्रीकृष्णा तुकून बलराम येता बलरामा तुकून चतुर्व्यूह येता. हे चतुर्व्यूह फर्स्ट चतुर्व्यूह स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म बगे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड बगे असचे चतुर्व्यूह त्यांनी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अँड अनिरुद्ध. ओके आणि संकर्षणार्थकुनु दुसरी नारायणार्थकुनु सेकंड चतुर्व्यूह सेकंड चतुर्व्यूह अंतकुंत दुसरी ते इत्या बगे का तेंदा मेटीरियल क्रिएशन बगे सिनेने चतुर्व्यूह आणि तंतु सेकंड चतुर्व्यूह तू संकर्षणार्थकुनु महाविष्णु गर्भोदकशाही क्षीरोदकशाही ते तंतु तुकुंत महाविष्णुने मागिरी 24 अवतार येतात. हे सगळं मिमा नांगोरका हे सगळं मनशा कळतवे उतले सगळं थांग चमकता म्हणून उंचारी कोणा कळना उतून कॉम्प्लेक्स जावनक दिसत न्हय. आद्यम
नारायण गोलोकांत दुखून तेंच्या बलराम येता बलराम खाल्लाक चारी एक्सपेन्शन येयले वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तेंच्या तातूंतकून नारायण येयलो हें सगळं इतुलें हें आमगेले हिंदू फिलॉसॉफी नाजाल्यार हें देवालेक इतलें म्हण सांग आमी हें सांगू कांय योग्यत ना जाल्यार तें आमी साश्टांग प्रणाम कोरता इतलें हें सगळं भागवत नाजाल्यार भगवद्गीता तूं सगळं उक्तीच्या कोरून एक्सप्लेन केलें देवाले चरित्र नाजाल्यार देवाले लीला सगळं तातूं तुलच्या कोरून सांगिल्ल्या मागीर अंतु वेगळे श्लोकां तू सांगिल्ल्या प्रकृती स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण अवश्यं प्रकृते वशात् 9th chapter अंतु 8th श्लोका प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण अवश्यं प्रकृते वशात् ते सांगिल्लें म्हळ्यार द होल कॉस्मिक ऑर्डर ते देवाल मिगेल खलाक अंडर माय विल देवाले इष्टारी चिवता आनीक ते ऑटोमॅटिकली मॅनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन एक वेळा क्रिएशन जाताना एक वेळा एनिलेशन जाताना अंडर माय विल एंड इट इज एनिलेटेड इन द एंड हांगा अगेन सांगत आयत म्हळ्यार एक क्षीरोदशाई that Vishnu enters into everything, even into the minute atoms. He enters into everything and he expands a super soul. Explain करून जाला. He enters as soon as creation started. As soon as created started. Animals जावो मनीस जावो सगळ्यां ते सांगिल्लें तर ते इत्यात म्हणून सांगिल्लें री तांगेले तुत्तुले हे कंटामिनेटेड जावन आसा आमगेले आमी एक एनिलेशन आवळ्यारी नाजाल्यार एक सृश्टी हें तें संहार आवळे डिस्ट्रक्शन आवळ्यारी आमी खंयची पोसिशनार आस नाजाल्यार आमी खंयची आग्रहार आस तळत आतां हांव हांगा देवा पासून उलयता क्लास करता ताकिने सडनली हांगा एक हें येयलें प्रळय येयलो तळी इतलें जाता तें कंप्लीट तांगेले टायम जातरी दुसरी क्रिएशन आसा जाल्यार हांव हीच बॉडी न्ही आसतली बट माय डिजायर नाजाल्यार माय वॉट वॉज माय डिजायर म्हगे मनांत हृदयांत इतली डिजायर आसलें जाल्यार तें डिजायरार डिपेंड जावन आसलेले बॉडी म्हाका क्रिएशन आसता तर म्हगेलें हांव म्हगेलें लायफ सरलें म्हूण न्ही ताजें कंटिन्युएशन नेक्स्ट क्रिएशन तूं उत्तुकीच चतुर्युग नाजाल्यार उत्तुकीच हें ब्रह्मा आलें हें जातेरी उत्तुकी कल्प जातेरी दुसरी हे क्रिएशन ना पडे हांव दुसरी वेगळ्या रुपारी हाजें कंटिन्युएशन जावन म्हाका एक बॉडी म्हणून तें एग्जाम्पल simply by his will this creation is manifested but he has no connection with them ತಗೆಲ್ ವಿಲ್ಲ ದೇವಾನ್ ವಿಲ್ಲ ದೇವಾಲ ಆಗ್ರೋಹಿತಿ ವಿಜಲಾರಿ ತಜಾನ ते चमकता but taka kasane connection na he is never attached he is ever attached the देव हें देवाल भगवान म्हणलाचे 6th रिनाउन्सिएशन he is not attached to anything he is totally detached from all these material activities हें सगळं प्रपंच देवालत but he is totally detached so he is seated through he is seated तो आमगे हरदां आसा जाल्यार he is a neutral
न च मां कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. 9th chapter andu 9th sloka. What he is telling, he is having control over everything, every minute details of material activities, but he is sitting as if neutral. तक्काय लगन सो सगळं कोरून दवरतलो, बट देवाक ते अका कांय येना. कशी की एक्झाम्पल, एक हायकोर्ट जड्ज, एक हायकोर्ट जड्जाक तो थांगा सभा बेसतवे, तो थांगा ऑर्डर घालतलो बाय हीज ऑर्डर. मस्त कूट थांगा चमकता. थोड्यांक डेथ सेंटेन्स दिताय, थोड्यांक जैलांक घालताय, थोड्यांक केस डिस्प्यूट आशिल्ले थोड्यांक परम नाजाल्यार धन मेळचे कडेन धन दिताय. डायवर्स केस जाल्यार डायवर्स हें जाता, अशी तशी पनिशमेंट मेळचे कडेन पनिशमेंट मेळता, सगळें जाता. बट तो जड्जाक हें कांय ना न्हय, ताका हें कांय लागना. whatever that judgment नाजाल्यार तो एज अ जज ते वॉट इज लॉ म्हळें थांगा चमकुका तुतलेंच ताका तातूंत न्हू चड दुड्ड जावो उण दुड्ड जावो, नाजाल्यार आतां जड्ज न्ही फुडें जड्ज, आतां जड्ज कोणकी चड दुड्ड तांकां ब्रायब दितले तो ताका सपोर्ट करतलो. फुडें जड्ज तशी परफेक्ट जावन करतली. तशीच he is there in every individual, he is sanctioning everything. तुगेले मेटेरियल एन्जॉयमेंट जावो तें जाल्यार करतलो. इंडिविज्युअल सोल ही इज भुगता. that individual soul म्हळ्यार ही इज भुगता एंड भगवान इज भोगता. भोगता म्हळ्यार एन्जॉयर नाल्यार बेनिफॅक्टर. ही इज द भोक्तारम यज्ञ तपसा सांगताय सर्वभूत महेश्वरम सर्वभूतानां सुहृदम सर्वभूतानां. सर्व अजय तो सुहृद जाता म्हूण. देर आर इन्युमरेबल आमकां मेज्जो जावन म्हणट हें आसा जीव, लिविंग एंटायटीज, and he is staying with them as a friend. As a friend, then हृदय सन्निविष्टो न्हय. भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्व सुहृदम सर्वभूतानां. नेत्र सांगिल्लें सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो. तो तांगा हृदया भितर फ्रेंड जावन बेसता. इवन द सुपर लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड जाल्यार as his कोणालो इंडिविजुअल जीवात्मालो फ्रेंड जावन आसा. he is the super soul staying with him just to get him and to return to the spiritual energy. तेंत तागेल फ्रेंड जावन रबिला तो एक टाइम तागेलो फ्रेंड आशिल्लो. कोण? जीव. ह्यो जीवात्मा तागेलो कुटां आशिल्लो स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत. ताका सानू अहंकार आयलो, जीवात्माक सानू अहंकार आयलो. म्हाकाय ते भगवंता म्हणटच श्री कृष्णा म्हणटच म्हाका एन्जॉय कोरका. तर तेशिल्ले कोणीक ताका तो मात्र तागेल वर्ल्डांत एन्जॉय करता. श्री कृष्ण भगवान मात्र तागेल वर्ल्डांत गोलोकांत एन्जॉय करतलो. बाकी सगळे सर्वेंट्स, विष्णु रूपारी आशिल्ले सर्वेंट्स. तळी हे जीवात्मा थांगा गेल्यार ताका सर्वेंट कोरून दिलेले म्हाकाय तशीच एन्जॉय कोरका. म्हाकाय सहस्र लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम. पुतुलकी लक्ष्मी थांगा देवाक सेव करताय. म्हाकाय तशीच हे लक्ष्मीचो म्हाकाय सेव कोरका म्हूण सांगून म्हाका हंगार आयलो. म्हाका हंगारांच्यानी ती जालें. देवान सांगिल्लें तुका हें स्थळ न्हय, तुगें स्थान हें न्हय. हांगा अहंगारू काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य तें कांय पाना.
गोलोकांतू ते शलाळांक एंट्रन्स ना थंग एंट्री ना तांकां देवा लागीं जलस जमच्या पण ते जलसी पाना असूय म्हळ्यार पाना तळी अशी जलस नाजाल्यार देवाचेरी जलस जमच्यानीक हांव खाला पळो मी यो जीव खाला आयलो ते जिवाक वापस उंचार ओरका वापस उंचार ओरका म्हळ्यार बगेक तो एक्सपॅन्ड जाता आमगेल बगेक एक्सपॅन्ड जाता एके जिवाकय ते क्रिएशन आवळेरीच एक्सपॅन्ड जावनू तो आमगे हृदयांत येता जाल्यार आम कुडगास वे आमगेले आग्रोह सरलो ना न्हय आमगेलो आग्रोह आमकां चेडून जावंका आमकां वार्डीक जावंका आमकां चेडून जावंका चेडूआ नातून जावंका ते चेडूआ वार्डीक जावंका नाजाल्यार अशी वता आग्रोह मागीर भायर ते कुठं आमकां खामचें आस तें खावंका हें खावंका तें खावंका वेजिटेरियन वरायटीज खावंका नॉन वेज वरायटीज खावंका मस्त कोट खावंका न्हय तळी ये मनीस नंतर बाकी कोणाक हें एक रियाक्शन चेन रियाक्शन मनशां मात्र चड चेन रियाक्शन बाकी सगळें तांकां एकॉलॉजी सिस्टम ना तांकां कशी की तांकां दिल्लें न्हय तें मात्र तो तांणी खातनी तें हाजेर प्रकृतीचे अनुसार तांणी खाण खातनी मनशां मात्र तशी न्हय मस्त कोट तांकां मायेन तूं पळोवनस ते मायेन पडलें देखून तांकां तें देव आमगे हृदयां आस जाल्यार तें देवा तो विसरता तळ देवा विसरता मागीर तो वापस आमच्यागे विसरता तळ ताणें दुसरेक जल्म काडटा देव उत्तुवळ आमी उत्तुवळ जल्म काडलो जाल्यार तितले टायम तो देव आमगे हृदयांत आसता तळी ही इज देर एज अ फ्रेंड he is always eager to take him back to the spiritual energy but due to his minute independence the individual entity is continually rejecting the association and that spiritual the light touch नाजाल्यार spiritual the energy association यो आत्मा तो विसरता The Lord therefore is always giving instruction within हृदयां बसून म्हाका घुवन चोय तूं म्हाका घुवन चोय म्हाका घुवन चोय उत्तुवळ सांगता आमी घुवन चोयनाय न्हय आनी आतां घुवन चोवनत तीन वचूना आमी उतलेंची क्लास आयकताय उतलें चॅंट करताय ताळेंनी घुवन चोवनत तीन वचूना आम्ही सगळं घुवन चोयताय देखूनच नाजाल्यार आमी हें करताय देवा पसून उलयताय देवाले हें सांगताय ते 7वें तंत्रान सांगिल्लें न्ही हे 3 महाविष्णू पसून कोणकी आयकता नाजाल्यार कोणकी ते मनान करता जाल्यार ताका मोक्ष मेळटा नाजाल्यार ताका वेगळो पुनर्जन्म ना खंय जाता तावळे आमी उत्तुवळ आयकताय न्हय भागवत पुराणांतून सगळें गॅरंटी दितात वापस वत्ते न्ही म्हणून शुअर न्हय एनिवे तावळी आयचे हे सेशनांतले हें लगेन सांगता ही ट्रायज टू कन्विन्स द लिव्हिंग एंटायटी उत्तुलें हें चोय ही ट्रायज टू कन्विन्स द लिव्हिंग एंटायटी दॅट his activities in this material world are not conducive to real happiness आमी लेगीत हें सगळं खाव न्हू नाजाल्यार हें सगळं पिव न्हू नाजाल्यार एन्जॉय कोर न्हू आमी हॅपी जाताय म्हूण तें जस्ट 1 or 2 hours तें जाल्यार वापस वी आर इन आमी हेच हातूंच दुख सागर नाल्यार संसार सागरे मग्नम दीनम
मां कर्णानि ते तळी तंतूत कुनो तंतूत उपडतने रियल हैप्पीनेस what we have to get from Goloka ना स्पिरिच्युअल वर्ल्ड त्यांचा ब्लिस म्हणाने आनंद हांगाचे सगळं ते आनंद न्ही आनंद म्हणून सांगिल्यार इट्स टोटली डिफरंट आमकां मेळचे सगळं सन संतोष तळी आमी हे सगळं एका मनाक उरका म्हण मात्र सुहृदम सर्वभूतानां केदनाय आमी उडगास कोरका आमगे हृदयांतू सुहृत आसा फ्रेंड आसा सो इंटेलिजंट पीपल वॉट इंटेलिजंट पीपल नो हे सगळं हे वाचून ज्ञान मनांकोर they are try to get Lord Krishna nazalar they try to go back to Godhead बाकी देवा मनाक कोरनतिल्लेने नाले देवा पासून जेलस जावन आसलेने नाजाल्यार देवा हे सांगुचे दुसेरी अंगाच पडता पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तळी तशी पोणू आसताना ओके तळी हे आता थर्ड एक्सपेन्शन ऑफ महाविष्णू कळिते तुमकां सांगू वसवे करू वसवे नाजाल्यार वी कॅन स्टॉप इट हांगा ताज्या चड आनीक हांव तें आनी परमात्मा पासून नेक्स्ट सेशन आसा ते लागून म्हाका चड हांव तातूं डिटेल हांव वचना तर कोणाके डावट आसल्यार निमगुयात ऑर वी कॅन स्टॉप इट नो प्रॉब्लम ते डावट आसल्यार निमगाय ओके हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण हरे